आमचो एक इशू जाल्लो मोपा एअरपोर्ट तुमकां खबर आसतलें. मोपा एअरपोर्ट आमच्या पेडण्या गांवांत सामकें काम जोरान सुरू आसा. मोपा एअरपोर्टाचें ते एअरपोर्टाचें काम सुरू आसतना फाटीं GMR कंपनी आमचे सिव्हिल एव्हिएशन डिपार्टमेंटांनी हो लोकल आमचो MLA आसा पळय पेडण्याचो लोकल MLA तेंच्यांनी सगळी स्कॅमां करून ही सगळे गोवा म्हणजे पेडणेकारांची आमची जमिनी हडपल्या. त्यो मोपा आमचे रेसिडेंट आहा तांकां घरां बांदून दिल्ली. घरां बांदून दिल्या फक्त 15 काय 16 दीस जाल्या. घरां बांदून दिल्या 15 काय 16 दीस जाले तेंचे रेडी. तेंच्या हातीन फक्त चाव्यो दिले. कितें लिगल कितें पेपर ना कितें काय ना. आनी ती घरां 1 म्हयनो 15-16 दीस जावच्या पयलींच ती घरां पडल्या. आयज तांकां ते धनगर समाज आसा पळय ती आमची मोपाची रेसिडेंट तांकां घरां 14 कितें 14 घरां बांदून दिले. तेंची लिकेज संडासान टॉयलेट सगळी लिकेज जावन हांव स्वता प्रत्यक्ष पळोवन येयलो. हांव प्रत्यक्ष तेंच्या कडेन संवाद केलो की ते सांगतात की आमकां कंपनीन सांगलां खंय 31 तारखे पर्यंत आमकां खंय लिगल डॉक्युमेंट दितले खंय खातीर. ते लिगल डॉक्युमेंट तांकां कंपनी दितले खरेंच कितें दितले काय ना ते खबर ना खंय ते अशें ते सांगतात. मोपा एअरपोर्टाक सगळ्यो एक तर सगळ्यो भायल्यो गाडयो सब टेंडरा कमिशनाक घेवन ह्यो गाडयो MLA जे मनीस आहात ते गाडयो हे यूज करतात. दुसरें म्हटल्यार आतां पेडण्यान आमचे रिटायर्ड ऑफिसर आसात. ह्या पेडण्यान आमच्या एअरपोर्ट सुरू जाता आनी मोपा एअरपोर्ट GMR कंपनीन ऑफिसर सुद्दां पेडण्या फॉरेस्ट ऑफिसर रिटायर्ड बरे आसा नांवांतलेले. PWD ऑफिसर आसा इंजिनियर आसा नांवांतलेले रिटायर्ड ऑफिसर. ते आसतना सुद्दां फॉरेस्ट ऑफिसर येतात बिचोलच्यान थोडे PWD ऑफिसर येतात थिवेच्यान हायर केले GMR कंपनीन. GMR कंपनी पेडणेकारांक जॉब बी दिवपाची सगळी फटींगपण सगळे एअरपोर्टार सगळे काम सगळे फक्त पेडण्यान फक्त त्या एअरपोर्टाचेर कामाक आसात ते आमचे फक्त भुरगे सेक्युरिटी म्हणून सिलिंग पडा 15 दिसाच्या पयलीं म्हणजे कसल्या दर्जाचे सामान वापरलेले जाल्यार सामान वापरले पळय ते कितें इतले कोटी काडले भायर आनी त्या कोटींचे सगळे कमिशन सगळे मिनिस्टराक ताका सगळ्यांनी खाल्ला आनी उरलेल्या पयशांचे ते कितें बांदला पळय वयर उदक वतीत जाल्यार ते सकयल येवचें ना कशें दिसता. ते भितर सिपेज जातले जिरता त्या स्लॅपान म्हटल्यार ते घरान इतकी निकृश्ट दर्जाची आहात की थंय आनी उलोवपाचें ना. आनी ते भाशेन ते सांगतले पूण देव आहा म्हणून ते दिसून येयलें की हे कितें केलां तें. आनी ह्या फुडें ती घरां म्हाका दिसता मोडूनच बांदली जाल्यार ते धनगर उरतले नाजाल्यार तांकां आतां कितें पयलींची घरां आसली ती तेंची काडल्या आनी आसा बांदून दिल्या पळय ती सारकी ना. मागीर तेणी रावपाचें खंय. आतां सद्या तरी तेंच्यांनी गोठ्याचो आश्रो घेतला. लोकांच्यो जमनी गेल्या पूण आयज पर्यंत कोणी आमी पयसो घेवंक ना आनी ह्यान फुडेंय पयशे घेवचे ना. आमी जमीन आमची घेतले इतली आमकां गॅरंटी आहा आनी आमी त्याच हेतून पद्दतीन चलता. आतां एक सुप्रीम कोर्टान आमी पिटिशनूय घातलेल्या.